प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुझी दागय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगीत, तू म्हण सर्वे प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकूळ तुझी दागय, जीवी तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मुगल भाव भयणींनो, तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्या काळ असो चवथो इतार आज आमी संभ्रमतना. एका मनाची एका काळजाची आमी जावया, आमी देवा सवय बागी जावया आनी अमुखांतर हिमेसाचें बलिदान भेटोवन सोम्याची बेसांवां जोडया. ह्या संदर्भार अर्गसान मिसबडिता सेवरीन डिसोज आनी कुटाम मिलार मायवडो, अर्गसान मिसबडिता रिचर्ड आनी वेरोनिका मस्करिनास नित्यादर वडो, जल्मा दिसाक अर्गसान मिसबडिता हिल्डा रोड्रिगेस फातिमा वडो, जल्मा दिसाक अर्गसान मिसबडिता शनेल डिमेल्लो वेलंकनी वडो. तशेंच तांकां बागी संतोष बरीद जल्मा दीस मागता आसतना देवतीन फ्लोसी पाऊल इचत मेमिसिता अंजलिन रोड्रिगेस मिलार मायवडो हे सर्व बसोत मागया. समेस्तां बसोत मागया. जे कोण अमक्तान बसयला ना सगळो आस कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा सुमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो संतोषान एक कुटुंब जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी देवा सवे बागी जावंक उलो दिता. देवाचे कुशे प्रमाणे जियोवचो, देवाक पळोवंक शकता. आमच्या दिसपडच्या जिवितान देवाची खुशी करूंक गरजची कृपा ह्या मिसा वेळी मागून घेवया. दिसपडते आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करून जियोवच्याक देवाचो आदार विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फूत परिवंड घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळज मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सोम्या जेजू तुजे उतर देवाची खुशी करच्याक आदार. पूण ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या पासून पश्चाताप हांव भोगसणे मोगोन म्हणटा. सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. मोगाळाची जेजू, तुजी खुशी करच्याक बरें मौन गरजेचें, तुजो मोग गरजेचो. तुजो मोग आमी अपरमीत रितीन केलो तर तुजी खुशी आमच्या जिवितांत पळटा. पूण तुजो मोग आमी करूं सुकल्या, तुजे थंय बवर्त दवरूं सुकल्या, तुजे थंय आमी भरोसो दवरूं सुकल्या. ह्या मुखांतर आमी तुका दूख दिलां सोम्या. पश्चाताप भोगसणे मोगोन म्हणटा. सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय. सोम्या दया दाखय, आमचेर दया दाखय.
एकामेकासमोर केल्ल्यांत तुजी खुशी आटापून आसा. राग द्वेष मसोर हगे सगळें तुजी खुशी आमचेर जारी करूंक अवकाश करून दिना. राग मसोर दवरून पेल्याची मनां दुखयल्यान तुजें मन दुखयलां. ह्या मुखांत्र आमी पातकी जाल्या. पश्चात्तापन बक्षणे मगोन म्हणटा हांव, क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. क्रिस्ता दया दाखय, आमचेर दया दाखय. बघून देवाची काकूळ जोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्मृता सोम्या देवा. देवाचे शिळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकत कर तू बापाच्या तुझ्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. एक रिपोर्ट डोळे दंपी आमच्या ते समा खातीर गरजां खातीर येरादां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास करया, तांचे बसोत मागया. ऑनलायनीर हांगासर एमिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सगळे भक्तेकां बसोत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ देवा, सगळ्या मनान तुजें भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां भोव कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. झेफानिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो देवाच्या आज्ञा पाळटल्यानो सर्वेस्पराक सोदा. प्रामाणीकपण सोदा, ल्हानविकाय सोदा. सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळोत. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी कालती पर्जा दवरतलो आनी इस्रायलांत उरल्यांत ती सर्वेस्पराची नांवां थंय आसरो घेताली. वायट ती करची नात, पोटी मारची नात, कापटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणाच्या बिरांत नासता ती सरोवाक वेताली आनी विशव घेताली. देवाचे उतर. देवाचे वडुपकार. आपूण दुर्बोळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. आपूण दुर्बोळी म्हूण जाणा आसा ती बागी सर्गीचे रास्तांचे. सर्वीस por sedas विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्यांक
पावलून कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुदवंत जायते नात, सामर्थ्यवंत वा कुळयेवंती जायते नात. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशें म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें, तशेंच बळवंतांक लजेक घालच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्ता म्हूण लेखता तें नाश करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता तें देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणीय मनशान देवा हुजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. ताणेंच ताका आमचें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. संतोषांनी उल्हास पावा, कित्याक सरकार ओडली नाम तुमकां तयार आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जमो पडोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिश्य ताचे ससी आयले. तो तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी सर्गीचें राज्य तांचें. रुदान करता ती कितली भागी देव तांकां बुसयतलो. सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची कुशी करून बुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी ती दोशी जातली. दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती बसो दगदणी बगतात ती कितली भागी सर्गीचें राज्य तांचें. म्हजे पासो तुमकां आत्मान सोसूं दगदणी बगोवंक आनी सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आडवले येता तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्ग राजांत इतिश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचे उतर. वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सर्गीचें राज्य विशांत जेजू संवसारांतल्या साद्या मनशाक कुळाक सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगडच्या खातीर आयिल्लो. सर्गाची वाट सांडून पयस केल्ल्या मनशा कुळाक सर्गीची वाट दाखोवच्या दिशेन ताणें परगट केलें आनी ह्या मुखांतर सर्गीची वाट मनशाक ताणें दाखयली.
ताणें पयलें म्हणलें आसा, 5 केजींनी संडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. 5 केजींनी संडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. दुसऱ्यान ताणें म्हणलें आसा, हांव सत वाट आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी सर्गी वचोंक जायना. सताची नितीची वाट, सर्गी जिविताची वाट म्हणलें सत जेजू आमकां दिता. सर्गीचें राज कोणें जोडयत? सर्गीचें राज कशें आसा, खंयच्यान आटोपून आसा, ह्या विशयान ताणें जायत्यो ओपारी सांगुल्ल्यो आसात. हुंप्यांची ओपार, नेराची ओपार, जाळाची ओपार, कमिरेची ओपार, ससवाच्या कणाची ओपार, सणून गेल्ल्या बोकऱ्याची ओपार, भायर पडलेल्या नाड्याची ओपार, पुरून दवरलेल्या दिरव्याची ओपार. असल्या ओपारी मुखांतर सर्गीचें राज्य कशें, कित्याक, कोणाक म्हणल्या विशीं ताणें स्पश्ट रितीन सांगलेलें आसा. पूण हें सर्गीचें राज कोणें जोडयत, कोणाक तें फावो म्हणल्या विशीं ताणें आयच्या सुवार्तेंत आमकां सांगलेलें आमी आयकता. दोंगरा वयलो प्रसंग, अध्याय 5, 6 आनी 7 मातेवाच्या वांजेलांत सोम्याच्या शिकवणेचो अत्युत्तम वांटो म्हणून आमी मानून घेता. क्रिस्ती जिवितांत, क्रिस्ता सवें क्रिस्ती एकवटांत आमी कशें आसा जाय म्हणल्या विशीं हे 3 अध्याय बोवा पुरबायन आमकां विवरितात. महात्मा गांधीच्या जिवितांत महात्मा गांधीक परिवर्तन केल्लें बायबलांतले 3 अध्याय आसा जाल्यार मातेवाचो वंजेल अध्याय 5, 6 आनी 7 हे ताणें आपल्या जिवितांत वाचले मात्र न्ही, ते ताच्या जिवितांत जिरयले मात्र न्ही, आपल्या जिवितांत ते कार्यगत करून दाखयलें आनी हे मुखांतर भारताक सुडका दिवच्याक ताका साध्य जालें. मुगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर आमी पळयता मातेवाच्या वंजेलांत जेजू लोकांक कितें शिकयता. सर्गीचें राज जोडिचें जाल्यार हे 8 भागीचें जिवीत आमचें जावंक जाय. 8 भागीचें जिवीत आमचें जावंक जाय. 8 भागी म्हळ्यार संतोश. भागी म्हळ्यार एक संतोशाचें जिवीत, सर्गीचें जिवीत. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितलीं भागी. आपूण दुर्बळी, खंयच्यान दुर्बळी? पयशांत, आस्तींत, बदकान दुर्बळी न्ही. आपूण अंतस्करणी दुर्बळी. जावं बरो तुजे कडेन करोडांचे पयशे आसात, पूण तो एकालो मालगड्याक पळयता आसतना, एका धार्मिकाक पळयता आसतना, ह्या जागा पळयता आसतना तो देवाचो मनीस, देवाचो याजक, देवाचो मागलोलो म्हूण चिंता आनी उबा रावून वा दिमेर पडोवन बेसांव मागता जाल्यार तो अंतस्करणी दुर्बळो. ताचे करोडांनी आसूंक बरो, तो अंतस्करणी दुर्बळो. कांय थोडे आसात 4 कास नांत, कांय व्हडलें ना जाल्यारय तो गोंड्या, ताका कितें हांवें सांगपाचें, ताका कितें हांवें सलाम करचें, गोंड्या तो आय डोंट केअर म्हणचे मनीस आसात. तांचे लागीं व्हडलें ना जावंक बरो, पूण काळजांत गरवी, काळजांत हंकारी. तशें जाल्यार सर्गीच्या राज्याक योग्य जाल्लें न्ही, योग्य जाल्लें न्ही. देखून देवाचें उतर म्हणटा अंतस्करणी दुर्बळे जावंक जाय. अंतस्करणी दुर्बळे जावंक जाय. एक फावटी एकलो हांव रस्त्याच्या देगेर एका शॉपा मुखार रावल्ल्या वेळार एकलो मागोवंक आयलो. अण्णा मागोवंक आयलो, इल्लेशे पयशे दी. हांवें बोल्सांत घालो. थंयसर रिक्षा ड्रायव्हर आसलो, तो म्हणलो दिनाका, तो पियेता आनी उपरांत घरा वचून बायलेक मारता, दिनाका म्हणून. हांवें बोल्सांत घालो, तो वयस हात घाल्ले, फाटीं काडले
आनी हांव अशेंत रावलो सुमार वेळ तो आयलो दी 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 म्हणालो दिवंक गोत ना परतून दी दी म्हणालो म्हणे म्हजे कडेन नात म्हणे ताणें ताच्या बोल्सान ते 10 रुपये काडले म्हाका दिले तसले मनीसय आसा संवसारांत तसले मनीसय आसा एका फिरगेचेक गेलो एका फिरगेचेक त्या दाडा हांव ब्रदर जावन आसलो ब्रदर जावन एका कॅम्पाक गेल्लो कॅम्पाक येतना विगार नातुल्लो थंयसर मागील घाल्लें थंयसर थोडे तरणाटे खेळून आसले तरणाटे खेळून आसले ते खेळटाना तुळू भाशेन तुळून आसले हांव गेलो कांद्यार बॅग घालून तांचे लागीं हांवें दिसारलें तुळू भाशेन पाद्र्याप नांगी म्हूण काडल्या उतराक एकलो तरणाटो म्हणलो इन्ना कण्ण कुडादंडा तुजे दोळे फुटल्यात घेवन ती लो म्हणो ना जोरान म्हणे आनीक सुद्दां काडलो जाल्यार काही मांडक म्हाका घालता आसलो कडना देखून हांव सीदा फाटी आयलो थोडे तशे आसात ताका सुरू कळोवन कोणना ब्रदर म्हणून काही सेल्समॅन म्हणून चिंतलें कोणना मागीर पाद्र्या आयल्या उपरांत पाद्र्या वटून येतना गूड मॉर्निंग ब्रदर म्हणून पळया थोडे मनीस आसात अहंकारी गरवी एरुक्कूत अडगाना मराक्कत अडगाना म्हणून आसतात कळलें की आज थंय कांबोळ जाते आसा कोटी चेन्नया थंय व्हडले व्हडले रेडे आसात न्ही थोडे अणकर आसात थोडे सादे आसात थोडे तशे आसात एरुक्कूत अडगाना मराक्कत अडगाना तुजे एरुक्कूत अडगाना मराक्कत अडगाना सोम्या मुखार जायना तें मनशा मुखार जायत सोम्या मुखार जायना सोम्या मुखार जायना एक टायफॉयड तापू एक मलेरिया तापू वा खंयचो एक ताप दिलो जाल्यार तुजें 48 इंचाचें अर्दें आसा पळय 22% रावता मागीर तुका उखलूंक दोंक जायचें देखून पळया आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात अंतस्करणी ती कितली भागी सर्गीचें राज्य तांचें तुजे लागीं कांय ना जाल्यार व्हडणी तुजे लागीं वस्त आसा जाल्यार व्हडणी पूण अंतस्करणी दुर्बळ जावचे प्रयत्न कर दुसरें रुदान करतात ती कितली भागी रुदान रडचें कळ्ळें रुदान म्हळ्यार रडचें कोणा खातीर हां कशें आय बाय तूं काल म्हणचे मात्र कांय ना बोलां की ना रडचेंत कळ्ळें जेवली आहे तूं काल जेवंकूच जायना रुसूत ना पडना सगळो वेळ रडचें कोणा खातीर रडचें आपणा खातीर रडचें कोणें तें गाद आसा रडच्या बायले पतीन चुके आसच्या दादल्या पतीन चुके रडचें कोणा खातीर पुता खातीर रडताय जाल्यार धुवे खातीर रडताय जाल्यार पती खातीर रडताय जाल्यार पत्नी खातीर रडताय जाल्यार ओके कुटुंबा खातीर रडताय पेल्या खातीर रडताय पेल्या खातीर उदान करताय तांकां कोण बुजयता देवच बुजयता सियोनाश्रम आसा पळय तांचे कडेन ते सियोनाश्रम आयकलां न्ही थंयसर पावलोस आसा मानेस्त पावलोस हांव थंय वचून रावून थोडे ते सभा केल्ली आसा त्या लोकां वटून तांचे नक्षे काडूंक तांकां दुंकून नितळ करूंक परत ते ताणें म्हाका म्हणलें सुमार 450 जाणां थंयसर वळ आसलीं आतां चड आसा जावं पुरो आनी तो म्हणटा एक दीस कांयच नातलें तांकां जेवंकू कांयच नातलें सकाळींची आसली न्हीज पेज वाडली आनी दुसरें दनपारां कांयच ना एक देडकी ना इतलो लोकांक वाडीचें कांय करचें म्हणून ना देखून ताच्या गोट्यांतच ताणें आराधनाचें चापल केल्लें गोट्यांत आनी त्या चापलांत सोम्या लागीं तो मागोवंक लागलो की मागोवंक इतलें मागोवंक रडतालो गळगळ्या रडतालो कोणा खातीर आपणा खातीर न्ही 450 जाणां त्या पिडेस्तां बसो तो मागोवन आसलो गळगळ्यान रडोन आसलो आनी थोड्या वेळानच ताचे गेटी मुखार एक लॉरी रावली लॉरी आनी तो ड्रायव्हर भितर येयलो की शिवनाश्रम येंत म्हण गेलो येंत कोडील बंद रावता हांव न्हू एका शेटीन तुका तांदूळ धाडला एक लोड म्हणालो बड्या म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो पेल्या खातीर रडताय तेन्ना देव तुका
भुसयता दुसऱ्या मनशा मुखांतर भुसयता आनी तुवें आपणा खातीर न्ही मगर पेल्या खातीर रडोवंक जाय. जेजू रडलो न्ही, कोणा खातीर रडलो तो? मनशा कुळा खातीर. लाजराच्या मरणा पासून मात्र न्ही, सगळ्या मनशा कुळाच्या मरणा पासून तो रडलो, आपणा पासून रडोवंक ना. देखून सादी बोळी कितली बागी, सादी बोळी कितली बागी, सादी न्ही गे, सादी बोळी कितली बागी. देव तांकां पृथ्वी जातली तांचे दायज. सादी बोळी कितली भागी, सादो. हां तो गे, तो सादो सायबा, तो बारी बरो सादो मनीस. आनी तो देवा म्हज्या, तो अंकारी सायबा, ताचे कडेन कोण येचें. पळया सादे मनशा लागीं सक्कड उलयतात न्ही गे. थोडे भोव सादे जाल्यार तांकां कितें म्हणटात, तांकां इल्ले तमाशे करचे आसा चड न्ही गे, पांय ओडचे आसा, तमाशे करचे आसा. सादो न्ही. इस्कॉलांत क्लासमेटांत इस्कॉलांत इकलो सादो भुरगो आसा, कडेन ताचेच पांय ओडचे न्ही गे. मागीर गांधी म्हणचे, हाणें ओडलो गांधी सायबा, गांधी बरो की पाड. हां थोडे मोठी गांधी म्हळ्यार जायना. या थोडे सादे नातले आतां पळय, तांकां गांधी म्हळ्यार गांधी तुजो बापूय म्हणटा. पळया की खोले मनीस न्ही गे, गांधी तुजो बापूय. कित्याक गांधी बरो न्ही गे मनीस. हांकां नाथुराम गोडसे जायचे, हे पुरा अन्नाडी आहात पळय थोडे हंकारी, तांकां सादे जावंकूच नाका. साद्यांचें नांव काडल्यार तांकां राग येता मागीर. देखून सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूं बुकेतात आनी तानेतात ती कितली बागी. देवाची खुशी करूं, कोणाची खुशी? आपणाची खुशी करूंक न्ही. थोडी बटी आमी बुकेता तानेता, कोणा खातीर? हां धाकटेरान सांगलां तुजी मोठाय इल्ली सडल्या, देखून तुवें एक जेवण सोडीचें. एक जेवण गे, 2 जेवण सोडटा म्हूण. थोडीं आतां 2 परांचें जेविनात गे, राती जेविनात मोठे जाल्ल्यान. कळ्ळें गे. कोणा खातीर बुकेतात ती? आमी सुबी जायचे, स्लीम जायचे, टायट जायचे, स्लीम जायचे, अब्बा खुशी. देखून आपणा खातीर आमी बागचें न्ही गे. थोडीं नाकात पुरात धरतात. आपणा खातीर जेवण सोडचें, आपणा खातीर बुकेवचें, ताणेवचें. हां खंय थोडीं येतात, म्हाका एक आस्पत्रे व्हरताय गे, वेनलोकाक व्हरताय गे, कांगनाडी व्हरताय गे. नाहीत बाय येता म्हणून आपूण व्हरतात. आनी थंय जेवंकी ना, खावंकी ना, पिवंकी ना, भुकेन ओडी येतात. जाल्यार कोणा खातीर? हां पेल्या खातीर. हांव एक दीस आस्पत्रे व्हरून गेलो किडनी पेशंटाक. कोरोनाच्या टायमार करून सकाळीं इतकी वरीचे 7 वरां भितर आस्पत्रे पावलो त्या मनशाक व्हरून. ताका डायलिसीस करीचे, ताका वखद करीचे. ताच्या उपरांत आस्पत्रेन कॅन्टीनूच तेना, कांयच ना. भुकेन येतात ओडी मनी पळयल्यार ह्या मनशाक काण घेवन थंय व्हर हांगा खंय मनी आगे खावंक कांय ना. पळया लास्ट हात पांय खांपोवंक सुरू जाले, शुगर डावन जावन. कळ्ळें गे. त्या वेळा खालें आसल्यार खाया म्हूण जाता, कांय मेळना गावंक. मागीर सिस्टर लागीं सिस्टर आसली वॉर्डान, तिचे लागीं सरलें खंय मनी खालें म्हणी आसा हें खावंक, म्हाका शुगर लो जाल्या. आनी ती म्हणाली आमच्या कॉन्वेंटाक वसा, थंय म्हजो वचों म्हाका तांग ना हांगासर, तितलें वीक जालां. ह्या येल्ल्या मनशाक भितर येला डायलिसीस करून, तो भितर आसा, ताका खाली दिलां गोत्तो ना म्हणून. पूण म्हजी गत मागीर सिस्टरानस 2 केळीं हाडून दिलीं. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, फेल्या पासत बुकेतात आनी थानेतात ती दादोशी जातली. दादोशी तूं कांय उणें पडचें ना, कांय उणें पडचें ना. पळया सेराफत गांवांत एक विधवी आसली आनी त्या विधवेक एकच पूत आसलो. आनी थंयसर दुकोळ पडली, दुकोळ भरंकूळ दुकोळ. आनी थंयसर मोडकें दिल्लेशें पीठ, कुळशें दिल्लें तेल आसलें, एक बात बकरी जाताली. आनी थंयसर कोण प्रवादी पावलो? कोण पावलो? हा
एलिया प्रवाद्याक तें धाडलो देवान, आनी तो पळयतना एक स्त्री जळोव एकठांय करताली, लांकूड एकठांय करताली, आनी तिच्या लागीं तो वचून म्हणालो, बाय म्हाका एक भाकरी दी, हांव भूक लागल्या, हात पाय पुरा कांपोंक सुरू जाल्यात, गमेल्यात. ती म्हणाली, म्हजे कडेन भाकरी दिवंक पीठच ना, इल्लेशें पीठ आसा आनी तें भाकरी कर हांवें दिलें जाल्यार तुका म्हज्या पुताक हांवें तुज्या पुतान आनी हांवें मरचें, दुसरें उपायच ना. आनी वो कितें म्हणटा, जाली तूं मेल्यार व्हडली, कांय प्रॉब्लेम ना, ती भाकरी म्हाका दी, ती भाकरी म्हाका दी. काल करचें, बिरमोत चिंतली तिणें, त्या विधवेन पळया, विधवेन बिरमोत चिंतली आनी ती भाकरी ताचे खातीर भाजली, ताचे खातीर भाजली. कुळसुल्यांतलें पीठ वतलें, कालयलें आनी त्या तेल वतून भाकरी केली. एक केली, 2 केली, 3 केली, एलिशान केलें, एलिशाचें पोट भरलें. मागीर केली, त्या मोटकेन तें पीठ उणें जावंक कुत्तू ना, त्या कुळसुल्यांतलें तेल हुस्कूंक कुत्तू ना. पळया, तशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात, ती कितली बागी तांकां ती दोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी दया. पळया, हें पुरो आमचें दिसपट्ट्या जिवितांत जिवनचें आमी, कळ्ळें की आमी हें थियोलॉजी करीचें, फिलॉसॉफी करीचें, हातून PhD जोडीचें म्हणना, कळ्ळें की हें आमी खंय वचून अमेरिका वचून करीचें आनी इंग्लंडांत वचून करीचें वा ऑस्ट्रेलियांत वचून करीचें म्हणना. आमच्या घरांत हें देवाचें उतर जियेल्यार सर्गीचें राज बांदून दवरली बुती, कट्टिट्टा बुत्ती. पळया, सिंपल संगती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दया दाखयतात ती कितली भागी. दया म्हळ्यार मर्सी, काकूळट, कंपॅशन. घरांत सोडवणें जाता, बायलेंतय सोडवणें जाता, घोवातय सोडवणें जाता, भुरग्यांतय सोडवणें जाता, आवय बापायतय सोडवणें जाता. सोडवणें जाल्या म्हणून तेंत धरन साबोन तें रुनान जोर करच्या बदलाक थंयत फॉरगिव आनी फॉरगेट असले पॉलिसी रुता केली जाल्यार, दया दाखयली जाल्यार कितलें बरें. न्हवेत्त ग्लास हाडली तुवें, खंय तावन उदय किचनेट्सा जावन न्हवेत्त 1 डझन, दुताना एक फुटलो, फुटलो ग्लास, फुटलो म्हूण चिंतून तुजे हात फुटल्यात की तुजे शिरो म्हणटा थाट येतली जाल्यार हात पाय कांपोवन आसले 11 ग्लासी डुम्मा, खंय की ताच्या बदलाक वडणी आसलो गेलो, वडणी फाल्यां न्हू अडया म्हळ्यार न्ही गे ते 11 वणी उरतात की न्ही, उरतात की ना. समजलें. एक फावटी अशें घडलें की एक सैरे आसले, न्हवऱ्याचे फ्रेंड्स आसले. जेवण पुरा जालें उपरांत न्हवऱ्यान म्हणलें की पोपायका तंदी, पोपाय साल काडी नाका, पोपायका तंदी साल काडी नाका पोपायाची. हिणें बायलें पुरें बरें जेवण वाडलें, सगळें पुरा दिलें. तिणें कालें गेलें, आतां साली समेत पोपाय दिवंक बरें लागना देखून तिणें बरी साल काडन पोपाय बरें क्युब्स करून दवरलें. आसो राग तकले सोडलो, तुका सांगलें समजना गो बनशिऱ्या म्हणून सगळ्या मुखार गाळी येतल्यो. हाका इतलें बेजार जालें, इतलें बरें रांदलां, इतलें बरें वाडलां, इतलें बरें कंदिलां, पोपाय साल काडन क्यूब करून दवरल्याक ह्या नमुनेर उलयलो वो. इतलें बेजार जालें, सुटकेस काडली, सीदा कुळारा गेले. आनी वो आयला फादरा लागीं, फादर मागा फादर कालें म्हजी बायर कुळारा गेल्या. कित्याक गुत्तो ना फादर, कित्याक कारण 20 रुपयांची पोपाय, 20 रुपयांची पोपाय, 20 रुपयांची पोपाय हाडली, बायर कुळारा गेली. चुरी दया नागी मागी ताका हांवें म्हळें म्हाका एक तर राग येयलो, तुका राग येयलो वय सायबा, तुका दया दाखोवन जावं एक दया तुजे थंय नांगी, मस्ती तुजे थंय नांगी. पण आज बघ न्ही फादर, म्हजी बायल भंगार, ताका म्हाका कितेंच सणूंक नाका, सोडूंक नाका, म्हाका तें जायचें. आतां जायचें म्हळ्यार जाता उस माप माग आयल्यार आपूण हाड, नातल्यार मागोतू ना म्हळें, नातल्यार पोपाय परतून आनी पोपाय हाडूं, तूं वंदी ताका खावंक म्हळें. म्हणजे मोगाच्या बाबडीन थोडे पटी अशें घडता. दया दाखोवच्या फाटी दया
मर्सी दया देखून जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. कोणाय तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राग आसा म्हूण तुका भोगता जाल्यार तूं मिसाक आयलाय खाणी काडनायले तुजी खाणीक वेदी मुखार सोड ते आलतारी सोड वस फाटी वस राजी जा तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राजी जा माफ कर बक्षी फाटी उपरांत तुजी खाणीक बटय ती देवा मानतली. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. आय वॉन्ट मर्सी नॉट सॅक्रिफायस. उपरांत देवाचें उतर म्हणटा बागी नितळ मनाची कितली बागी नितळ मनाची गे नितळ मनाची. मुखार एक फाटल्यान एक आसचें थोडें आसात मुखार हां बला मगा बला मगा बला मगा फाटल्यान डॅश मगा डॅश मगा डॅश मगा. तुमकां गुर्त आसा तुमी फील करियेत फील इन द ब्लँक्स तुमचे. मुखार पळया मुखार फाटी उलोवचें मुखार बेसांव मागचें फाटल्यान खोटोवचे मनीस आसात 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 ते नितळ न्ही ते खोटे. देखून जेजून म्हणणें थंयसरले मनीस आसात पळय कोले कोले फॉक्स. हेरोद रे आशिल्लो तो पिलाता मुखार एक आनी शास्त्री फरिजेवा मुखार एक तांचे मुखार एक आमचे मुखार एक कोण हेरोद. देखून जेजून म्हणलें त्या कोल्याक सांगा तो भायर भितर खेळटा तो खोलो फॉक्स भायर भितर खेळटा नारी कळला नारी गुळ्ळे नारी तो. थंयसरले मनीस आसात भायर भितर खेळचे आनी ते सर्गींच्या राजाक योग्य न्ही म्हणलें आसत देवाचें उतर आमकां दिता. समाधान हाडूंक आवडटा ती कितली भागी पळया नितळ मनाची कितली भागी तांकां देव पळोवंक मेळटा. नितळ मनाच्यांक देव देखून जेजू म्हणटा भुरगीं आसात पळय नितळ मनाची भुरग्यांक थंय कपट ना भुरग्यांक थंय वायट ना. देखून भुरगीं ती नितळ मनाची. देखून जेजू म्हणटा सर्गींचें राज्य भुरग्यांचें सई कित्याक म्हळ्यार ती तांचे थंय वायट ना भायर भितर ना आसले बरी सांगतात. आमच्या घरा हांव ब्रदर आसतना विटींग घरा गेल्ल्या वेळार म्हजो भाऊ भायर तो आयिल्लो म्हजी उनी आसली ती खेळून आसली ताचें भुरगें आसलें धाकटें. आनी एक दाळा एक LIC एजंट आयलो भाऊ आसलो म्हजो घरा तो रजेर आयिल्लो. तो LIC एजंट पळोवन भितर गेलो कुडान बसलो आनी म्हज्या उनये लागीं म्हणलो हांव ना कोडयेल गेला म्हूण सांग. भुरगें जेलान सायकलार खेळून आसलें थंय घाल आनी LIC एजंट आयलो घरा. खंय गेला यजमान खंय गेला तो कोडयेल गेला म्हणून हे सायकल सुद्रून आलें आंटी आंटी न्ही तो कोडयाळ ना तो भितर बसला कुडान तो भितर बसला. पळय भुरग्यांचें मन नितळ तांचें तें कपट ना तांचें सर्गींचें रात तांचें सई तांकां देव पळोवंक मेळटा. समाधान उरता कितली भागी समाधान तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले समाधान. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो समाधान हाडूंक उरता ती कितली भागी समाधान तांकां देवाची भुरगीं म्हणटात. पळया समाधान भोव गरजेचें कोणाक जाय आजकाल झगडे गलाटो कोणाक जाय समाधान. देखून पळया कुटुंबांत ना समाधान हाडूंक कारण आसा जाल्यार जर तर ना समाधान हाडूंक कारण करता जाल्यार तो देवाचो न्ही तो सैतान असो. गोवानी बायल बारी बरी आसात गोवानी बायल बारी बरी आसा. नंडेक पळयल्या जायना कशें म्हणी कर तांचें मजा ठिकक्क करीचें म्हणून मागीर नंडेन येवचें घराक कोणा लागीं उलोवचें ससूमाय लागीं उलोवचें तेका उलोवचें करचें आनी मागीर जालें मू देवा म्हज्या. मागीर सुनू सीदा कुळारा कोण सिरकोलो हांगा पूत सिरकोलो कोण कस्तोवचें पुतान कस्तोवचें हें गो रिया तें आसूं म्हणटा कितेंय जावं दी म्हज्या मोगाच्या बाबणे पूण उडास दवरा आमी विंगड करचें न्ही आमी एकवट रावचे मनीस जावंक जाय. आमी नासमाधान हाडचें न्ही बगर समाधान हाडचें मनीस आमी जावंक जाय. समाधान देखून म्हणटा जेजू हांव समाधान दिवंक आयलां हांव तुमकां समाधान दिवंक आयलां आनी हांव दितां तें समाधान संवसार दिवंक शकना. तसलें समाधान तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या घरांत तुमी रुता करा तुमच्या वाड्यान तुमी रुता करा तुमच्या फिरगजेन तुमी रुता करा आनी तुमकां देवाचीं भुरगीं म्हूण आपयतले देवाचीं भुरगीं. जर तर नासमाधान हाडूंक उरतात गलाट करूंक आवडटात जाल्यार आनी पंगड करूंक आवडटात जाल्यार तुमी देवाची भुरगीं न्ही बगर सैतानाची भुरगीं म्हणटा देवाचें उतर. आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय म्हणलें आसत देखून आमी समाधान हाडचें मनीस जावंक जाय. आधुनीक काळार समाजान जायते नासमाधान हाडचे प्रयत्न करते आसात ते सगळे देवाचे मनीस न्ही. देवाच्या नांवान नासमाधान हाडचे ते सैतान आसात
तसल्यांक सगळी देव पळोवंक मेळना म्हणजे मोगाच्या बोबडीनो निती बसोत दगदणी बघता ती कितली बागी सगळीचे राज तांचे निती बसोत जायते मारतीर आसात जायते सांत आसात आनी आदले वर्सा जैलान देवा दिन जाल्लो फादर कोण हा स्टॅन स्वामी आसा निती बसो दगदणी कश्ट बघोन आसात ती कितली भागी भुरग्यां खातीर भगवा खातीर बायले खातीर कुटुंबा खातीर कश्ट जगदणी सोसून आसात ती कितली भागी सगळींचे राज्य तांचें देखून म्हजे बसोत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बघोवंक सर्व तरांची गडपांकर तुमचेर आड उलयता ते तुमकां आयकोंक मेळत जाल्यार संतोश पावा सो बरें करतना थोडे फावटी बरें करतना दादांची सेवा करतना थोडे फावटी वायट आयकोंक मेळटा पैकी गुरकार जावं प्रतिनिधी जावं खंयच्याय संघ संस्थेचो अध्यक्ष जावं विकार जावं धर्मभयण जावं सामाजीक रितीन कांयलें बरें करतना वायट आयकूंक मेळटा अकमान सुसूंक मेळटात कश्ट सुसूंक मेळटात दगदणी बघूंक मेळटा संतोश पावा बेजार पावो नाकात कित्याक सर्गींच्या राजांत तेच प्रतिफळ आसा म्हूण उडासतो आमी जिवोवचें सर्गींच्या राजा खातीर कळ्ळें गी ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮುಂಟಾದ ನನಗೆ पण ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುವುದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವುದು एवढा असतो दिस देखून म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो अपुर्बायची हिशकोण आयच्या सुवातेन देवाची उतर आमकां दितना सा पावलोचे दुसऱ्या वचपान म्हणटा जें कितें संवसार पिशें म्हूण लेखता तेंच देवान विसरून काडलां थोडे फावटी हांव कांयच न्ही म्हजे वरवीं कांय जायना हांव फायदेसो न्ही म्हणून आमी चिंतूंक जायना कित्याक म्हजे मारिफात जायती बरीं कामां जावचीं आसात ह्या आठ बागी म्हज्यो हांवें करून घेतल्यो जाल्यार सर्गीच्या राजांत मेकळें करूंक म्हाका कोणाकच साथ दिना असलें जिवीत सुमया असलें जिवीत जिवंक सुमया आमकां आतां दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया त्रेका देवाती आसुल्लो आमचो भावार तुसारया सगळीं सांगता आमी म्हणया एकाच देवा सत मानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गाने पृथ्वी सो दिसत्या नास दिसत्या सर्वस्नु सोरसनार आनी एकाच सुम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता देवा सगलो स्पुतो सर कळा आदी बापातोन जल्मला देवातोन देवच वडातोन उसवाड खऱ्या देवातोन बसल्लो करो दे तो देवातोन जल्मला ताका रसवना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडोवणे पासोत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासोत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें क्रिस्त मरण तुसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे निमेल्ल्यांची मनशिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वराने जीवदाता तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समसर को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता पातक्यांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासू रावता आमेन ह्याच विस्वासान भवारतात आमची मागणी आमची गरजो आशा त्रिएक देवाच्या पांयांतळा समर्पिया पवित्र सभेन विविध रितीन मुखेलपण घेवच्या पापालियो गवळी बाप याजक धार्मीक आनी लायक भाव भयणींक तुजे कृपेन भर तांच्या मुखेलपणा मुखांत आमी भावार्थान तीर जावन बरवशान जियोंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समाजेन मुखेलपण घेवच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी हेरांनी तांचो हुद्दो तांची जबाबदारी लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध रितींनी सलवणी दूख अनुभव कर नासच्या भाव भयणींक तांच्या कश्टान बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मुखान तांकां कुमोवक लाबोवंक देव आमकां प्रेरण दिवन दी म्हूण मागया बापा आमचे मागणे आयक संवसारी संगतींचेर हुंदोन जिवीत होगडावन आसच्या आमाल मादाक व्यसनाक वळख जाल्ल्यांक ते बंदडेतावन सुटका दी आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांचे जिणेंत कश्ट वा संतोष एकेच रितीन स्विकार करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या
आमच्या दिसपडच्या जिवितांत आमकां मेळचे अवकाश एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वापरून 8 बगींची जिणी जियोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी जेजून आपणाक मोडन हेरांक जिवीत दिल्ले प्रमाणे आमी आमकांच मोडून पेल्याच्या जिणेक आदार जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इगडी बरदोळे आमी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. हे माध्यमा मुखांतर ऑनलायनीर हांगासर मीस भेटयतात त्या सर पिडेस्त भाव भयणी बसोत कसले तेल्या भाव भयणी बसोत विविध समस्यांक वळख जाल्ल्यां बसोत इगर्जे वचूंक जायनासतना सायकपणी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर भक्ती खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव पवित्र बापा तुज्या पुतान संवसारात जिवितांत सर्गींच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली आनी त्या सर्गींच्या राजाचे वारेस्तार कोण कशें आनी कशें सर्गींचें राज आपणा वयत म्हणल्या विशीं अपुर्बायची शिकवण 8 बागेन दिली. ह्या 8 बागी प्रमाणे आमची जिवीत रुता करून ह्या मुखांतर सर्गींच्या राजाचे वारेस्तार आमी जावंक जायची कृपा दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा सर्गींच्या घेवून डोकेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. आबा बाबा सर्गींच्या रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. आबा बाबा सर्गीच्या घेवून डोकेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. आमचे म्हणले कांय ना संवसारांत सर्व आमचे तुजे देणे आमकां दिता बलिदाना पवित्र कर हे आमचे जिणे. आबा बापा सर्गीच्या घेवून डोकेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू.
म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्वद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमी तुजी साकरां आनी साकरणी तुजे वेदेचेर दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती तूं मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतून जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. तुमी गल्ली पवित्र घडी आमी संरामता. दिसपडटे आमच्या जिवितांत जावं कुटुंबांत जावं वाड्यांत समोरा समाजेंत विरगजेन ह्या आठबागी प्रमाणे आमचें जिवीत रुता करूंक जाय असची कृपा जेजूच्या कुडी रक्तांतल्यान आमी मागून घेवया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. बवडतासो गुठ परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन घाला. जेजू नव्यानी तुलो. जेजू मेलो जेजू जीवन घाला. जेजू नव्यानी तुलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उच्छिवीत सोंड सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतेल्या मासमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी विनम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारांत विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. लियो आमचो पापा पिटर पोल आमचो गोडी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो रुमेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करी. तांकां तुजी इस्तगती नोंदलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती तिसपती भाग्यवान सुजय भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां भोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. दिसपट्टे आमच्या जिवितांत 8 बागीचें जिवीत आमचें रुता करूंक जाय आसची जाणवाय गिन्यान आधार आनी कृपा मागोन सुमयेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सा तुजें राज समका येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून धरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी. पळय आई सवनसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली. सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट केल्ली. हें सर्गींचें राज आमी कशें जोडयेत म्हणल्या विशीं 8 बागी दिवन ह्या 8 बागी प्रमाणे जिवीत रुता करून सर्गींचें राज जोडोवंक आपोवणें दिता. ती शेळयेचे छेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. क्रिस्ताच्या जीवनात भाग आमी घेवया. कष्टान भाग आमी घेवया. ताच्या जीवन पोणान भाग आमी घेवया.
थंय आमी जावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा सोडवणीच्या ह्या जेवणान तूं तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरो आनी वाडत वचो हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोका संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोला रास तुझे परगटा मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावारी आमकां तुवें बरला. मोका संदेश घेवो सुम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगटा. मोगाळ पुत सुवे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां नमान बळोक जेजू आशीर्वाद रोजरी साहेबिनी सगळी सांगता भगीन गुरुसाचे कृपेन इरो आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजरमायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंकार हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा तावन ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायतराची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या परगटणे वरवीं जायत्याची काळजामनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पाकळी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत परते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.